तन्वीबाई, तुजी पयरच 4 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. तातूंतले एक लॉग आउट, एक पावळी, शॉर्ट आनीक अनवाणी, ही 2 नाटकाची, एक कथेची आनी एक कवितेचें. कितें फिलिंग्स ह्या वेळाचेर तुका आसात? आनी एकूणच पुस्तकांच्या 4 पुस्तकांच्या उजवाडाक आयिल्ल्या त्या फाटभुंयेर तुका कितें फिलिंग्स एक्सप्रेस करचेशें दिसतात? खूब बरें दिसता, कारण खूब वर्सां जालीं हांव बरयतां, ल्हानपणांतल्यानूच बरयतां. आनी सुनाप्रांत सारकेल्या दिसाळ्यांनी हांवें म्हजें लिखाण छापून हाडिल्लें हाज्या पयलीं. पूण केन्नाच पुस्तक रुपान तें हाडपा खातीर आत्मविश्वास येनाशिल्लो. खूब असो सेल्फ डावट जाका म्हणटात, तो एक आसतालो. खूब जाणां अवती भोंवतीचे लोक विचारताले, आवय बापाय कडल्यान एक उर्बा आसताली, पण केन्नाच दिसलें ना, ऑर जावं आळशीपणूय म्हणुया. पण आतां फायनली एक खंय तरी दिसलें की करचीं पुस्तकां येवचीं, आनी एका बरोबर 4 पुस्तकां आयलीं. ताका लागून जी सगळी तोखणाय मेळटा, तुस्त मेळटा, तेच प्रमाणे एक विचार करपाचो एक संदी मेळटा की हांवें बरयलां तें खऱ्यांनीच लोकांक आवडटा काय तें अशेंच बरोवपा जाय म्हणून बरयलां. सो ऑल मिक्स्ड फिलिंग्स आय वूड से. बरेंय दिसता, पूण एका वटेन एक जबाबदारी वाडल्या कशी दिसता. पुस्तक प्रकाशना उपरांत जे रिव्यूज आयल्यात वर्तमानपत्रांतल्यान किंवा सोशल मिडियांतल्यान, ते खूब तोखणाय करपी आसात. आनी ताजे खातीर आमच्या ह्या शोंत तुजी एक खाशेली तोखणाय. खूब भुरगेपणांत सावन तूं बरयता. एकूणच ही बरोवपा फाटली प्रेरणा किंवा जो एक बरोवपाक मुखार सरपा खातीर लागपी फाटल्यान कोण तरी जो एक सपोर्ट लागता, तो कसो कितें? डेफिनेटली आय वूड से घरांतूच अशें वातावरण आशिल्लें. पप्पा श्रीधर कामत बांबोळकार ते जरी एक कलाकार आनी नाट्यकर्मी जरी असले तरी कोंकणी मळा कडेन तांचो खूब रादर हांव म्हणीन की तांणी आपल्या तरेन कोंकणी चळवळीक खूब व्हडलें योगदान दिलां. तर अशा कोंकणी घरांत व्हड जाल्ल्या खातीर एक ते कोंकणीचे संस्कारूच जाका हांव म्हणटा ते ल्हानपणांतल्यान जाले. आनी खंय तरी दिसतालें की आतां ह्याच मळार हांवें कशें ना कशें तरी वावर करूंक जाय. आनी मागीर हळू जाणवत गेलें की म्हाका बरोवपाक जमता, म्हाका एक्सप्रेस करपाक जमता. तर वेगवेगळ्या भासांनी हांवें यत्न केल्यात. कोंकणी, मराठी, इंग्लीश, हिंदी 4य भासांनी हांव बरयतां. इंग्लीश हांवें ग्रॅज्युएशन तशेंच पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी PhD केल्या मुखार. सो पण शेवटी मायभास ती मायभास आसता, आनी कोंकणींतल्यान म्हाका दिसता हांव सगळ्यांत चड बरें एक्सप्रेस करपाक शकता. ताका लागून हांव म्हणून की एक बापूय म्हणून पप्पा इन्स्पिरेशन आशिल्लें. त्याच प्रमाणे घरांत बाकीचे म्हजो भाव कलानंद बांबोळकार, ताणें नाटकां बरोवपा खातीर खास करून म्हाका खूब अशी उर्बा दिल्या. आनी मागीर बरबरची इश्ट इश्टिणी तांणी बी एक तरेचो अशें एक मोटिवेशन दिल्लें आसा सदांच. खूब म्हत्वाचे आमच्या खेरीतपणान जे तरणे बरोवपी आसात, युवक बरोवपी आसात, तांणी लक्षांत घेवपाक जाय की तन्वीबाई ताजी MA आसा इंग्लिशींतल्यान, PhD केली तांणी त्याच विशयांतल्यान मुखार. ताजो मराठीचेरूय प्रभुत्व आसा, हिंदीचेर प्रभुत्व आसा, पण ते मुखेलपणान कोंकणींतल्यान बरयता कारण ती आवय भाशेची सेवा करप. आनी म्हणून आमचे कितल्या भाशांचेर प्रभुत्व आसचेंच, पण आपली जी सेवा आसा ती आपल्या आवय भाशेक दिवची. कथा आणि कविता हे 2 प्रकार तुवें हाताळ्यात. कविते कडेन मुद्दाम हांव येत आसतना तुवें पयर तुज्या प्रकाशन सुवाळ्याक पुस्तकांच्या म्हळें की ह्यो कविता आपल्याक दिसल्यो की आपल्यो वैयक्तीक कविता. सो कविता वैयक्तीक आसूं येतात वय, दॅट इज वन. आनीक तांचे म्हणजे तुका कशी ह्यो कविता स्फुरता, म्हणजे कशें स्फुरतात कविता बेजिकली? तो फ्लो कसो आसता बेजिकली? म्हाका दिसता भाई कविता जावं खंयचेंय साहित्य जल्माक येतना वैयक्तीकूच आसता. आनी ते फकत जेन्ना लोकां मेरेन पावता तेन्ना ताका लोक आपल्याक जाय तशें इंटरप्रिटेशन दीत आसतात. कारण पयर सुद्दां म्हज्या पुस्तकांचेर जेन्ना उलोवपां जालीं आनी कांय गजाली अश्यो आशिल्ल्यो हांवें म्हणलें की अशें हांवें चिंतूच नाशिल्लें बरयतना. अशें खुबदां जाता. आनी हांव साहित्याचें शिक्षक आशिल्ल्यान म्हाका खबर आसा की मे बी शेक्सपियरान चिंतूच नाशिल्लें, पूण आमी आज भुरग्यांक शिकयतना कितें तरी इंटरप्रेट करून सांगतात. आनी दॅट इज फायन, कारण हांव आयज सुद्दां हांव खूब जाणांक सांगता की आतां म्हजें काम सोंपलें बरोवन छापून, आतां पुस्तकां तुमची आनी तुमी ठरोवपाचें ती कशी ती. तुमी विचारिल्ले कविता वैयक्तीक आसता काय ना, ती सुरवातेक आसता. बट मागीर म्हाका दिसता तुमी रियाजाच्या बद्दल उलयताले तशेंच एक खंयचोय लेखक वा कवी आसता ताणें ताजेर परत रिवर्क करूंक जाय. इफ
तो वा ती पब्लीश करूंक सोदता जाल्यार, कारण साहित्याचे म्हूण आपले अशे कांय नेम, आपले अशें व्याकरण आसता आनी तें जर म्हाका दिसता आमी सारके ताजे बरोबर प्रयोग करूं शकता, पूण ते प्रयोग करपा खातीर ते पयलीं समजून घेवपाची खूब गरज आसा. एक एखादी कवितेतली एक कडवे. म्हणजे चडश्यो कविता ल्हानूच आसात, तर हांव एक ल्हानशीच कविता म्हणून दाखयता. हालीं पावस पडपाक लागला, मदीं मदीं येता वता आनी खुबश्यो म्हज्यो कविता पावसाचेर आशिल्ल्यान ही बी. पावसाळे सांजेर फकत च्यायेचोच सांगात नाका म्हाका. पावसाळे सांजेर फकत च्यायेचोच सांगात नाका म्हाका. तूंय जाय आसलो वांगडा, पूण तूं थंय हांव हांगा. पूण तूं थंय हांव हांगा. तुजी याद मात साकर कशी घोळ्या म्हज्या च्यात.